नमस्कार येवकार. गोवा टू नेट सुयश गावणेकार. सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स. पंचायत वेंचणूक 10 ऑगस्टाकूच हायकोर्टाच्या ऑर्डीक हात लावंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. गोंय सरकाराची एसएलपी मारली भायर. हायकोर्टान ओबीसीची याचिकाय मारली भायर. सावंत सरकार 2.0 ची 100री भौशीक कागाळी खासा पोर्टल. सावंत सरकाराचे 100, मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांचे रिपोर्ट कार्ड. 100 लाभार्थ्यांक जमनीच्यो सनदी. विश्वजीत नेमको ना. टर्शरी कॅन्सर केअर सेंटराक 247 कोटी. अंडर 17 वर्ल्ड कपाच्या आयोजनाचेर चर्चा. स्टार्टअप आणि आयटी पॉलिसीत सुधारणा. 100व्या दिसा मंत्रिमंडळाची बसका. 14.2 किलोचो घरगुती एलपीजी सिलिंडर 50 रुपये वाढलो. पावलो 1066 रुपयांचेर. 5 किलो सिलिंडर वाढलो 18 रुपया. 19 किलांचो कमर्शियल सिलिंडर वाढलो 8 रुपया 50 पैसे. राती मेरेन टर्मिनेशन फाटी केन्ना जाल्यार फाल्यांच्यान उदकाचो थेंब तोंडात घेवचे ना. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची सरकाराक शिटकावणी. सरकाराचे 100 दीस, उपासाचे 41. लिझन सरकाराकडेन कामगार घरचे वाटेर. सेजा वेदांताचो कामगारांक काडूंक सरकाराकडेन पत्र व्यवहार. कामगारां मदीं खवदळ. कंपनी म्हणटा मायनिंगाची परिस्थिती ना. एएनसीन हणजणो नायजेरियनाक ड्रग्सा सयत धरलो. 32 लाखांवयर मोलाचे एमडीएमए हेरोईन केले जप्त. पेडलरान नांव दिलां उगवेले संडे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार नकवीचो मंत्रिमंडळांतल्यान राजीनामो. प्रधानमंत्र्यान केली योगदानाची तोखणाय. नकवी एनडीएचो उपराष्ट्रपती करपाची तयारी. पंचायतीची वेंचणूक 10 ऑगस्टाकूच जावपाची. हायकोर्टाच्या ऑर्डीक हात लावंक स्पश्ट न्हयकार दितना सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकारान घाल्ली एसएलपी रिजेक्ट केली. हेवटेन गोंयांत हायकोर्टान ओबीसी रिझर्वेशनाची याचिकाय भायर मारली. ओबीसी आरक्षणाक लागून वेंचणूक फुडें धुकलप कायद्याक धरून ना. ओबीसी आरक्षणाची सक्ती ना. कोर्टाचें निरीक्षण. मी आमकां एक 15 दीस मायज 1 म्हयनो मायज मेळत म्हूण आमी सुप्रीम कोर्टान गेले. ते म्हणटा आतांच घेवपाचें. आतां आमच्या हातीन कांयच उरो ना सरकाराचे. फूल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोर्टान स्टेट इलेक्शन कमिशनरा दिल्ली आसा. सो तेजी जबाबदारी जावन आसा. हायकोर्टाचे ऑर्डी आड सुप्रीम कोर्टात गेल्ल्या गोंय सरकाराक धपको. सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाच्या ऑर्डीक हात लावंक न्हयकार दिवन सरकाराची एसएलपी भायर मारली. आतां वेंचणूक 10 ऑगस्टाकूच जावपाची. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डी प्रमाण 12 ऑगस्टा पयलीं वेंचणूक प्रक्रिया सोंपूंक जाय. The SLP filed by the Goa government came up before the Supreme Court, and Supreme Court has not entertained this SLP. But the Supreme Court has said that in case there is difficulty in holding of these elections during monsoon, and because of the monsoon, the Election Commission should approach the High Court with this grievance and this problem. That is what the Supreme Court has said in its order. So let us see what the Election Commission is doing about it. दुसरे वटेन हायकोर्टान ओबीसी आरक्षणाची याचिका भायर मारली. हायकोर्टान निकाल दितना निरीक्षण नोंद केले ते अशें. ओबीसी आरक्षणाचे रजाव दिवन वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेक कळाव करचो न्ही म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला. ओबीसीक आरक्षण दिवपाचे तरतुदीत कायद्या प्रमाण म्हणला, संविधानीक म्हणूंक ना. एससी एसटी वा बायलांच्या आरक्षणा विशीं राज्य विधिमंडळान शाल शब्दप्रयोग केला. ओबीसीक आरक्षण दिवपा वेळार राज्य विधिमंडळ मे शब्दप्रयोग करता. ओबीसीक आरक्षण दिवंक म्हूण वेंचणूक फुडें धुकलप कायद्याक धरून ना. आता रिझर्वेशन केलं जाऊ शकत नाही आहे इतक्या उशिरा. आणि रिझर्वेशनचा आता प्रश्न जर काढला तर इलेक्शन्स वेळेत होऊ शकणार नाही. या कारणास्तव त्यांनी पिटिशन बाहेर फेकलेलं असतं. राज्य वेंचणूक आयोग चड करून 11 जुलयाक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काडूंक शकता. एजी देविदास पांगम म्हणटा वेंचणूक आयोगान मनार घेतल्यार ओबीसीक अजूनय आरक्षण मेळूंक शकता. Otherwise, what will happen is for next 5 years, the OBC community will suffer, and that will be contrary to the Panchayat Raj Act, also the Constitution.
So therefore, entire burden is on the State Election Commission now. If they want, they can provide for this reservation, and I think it is possible for the Election Commission to to provide for reservation. Election Commission on no count should avoid reservation for OBC in the ensuing election. सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक येयला कारण आमकां इलेक्शन 10 तारखेकूच घेवचे पडटले कारण आमकां इलेक्शनाक आमी 10 तारखेक वतले कारण इट इज सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक. सेशनाचे दुसरे वटेंतल्यान ओबीसी कमिशनान ऑलरेडी आपलें रिजर्वेशन सबमीट केलां स्टेट इलेक्शन कमिशनाक. सो आमची रिक्वेस्ट आसतली स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सो दॅट यू कन्सिडर दॅट ओबीसी रिजर्वेशन आनी वन्स अगेन तूं कॉरिजंडम जो आसा पळय न्ही ताका काडचो ही आमची ओबीसी कमिशना खातीर रिक्वेस्ट आसा. सो आपल्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आमी रिक्वेस्ट करतलो सो दॅट नवीन जर कॉरिजंडम काडलो जाल्यार आमचे जे ओबीसी भाव आसात तांकां आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें आसा अशी सरकारची इच्छा आसा आनी ताकाच लागून तर आमी ओबीसी कमिशनाच्या फाटल्याक लागून जे ट्रिपल टेस्ट करून ज्या पद्दतीन तांकां सबमीट करपाक जाय तोय ऑलरेडी आयज सबमीट केलो. सो आमची रिक्वेस्ट आसतली सो दॅट तेणी जे काडले जाल्यार ओबीसी रिजर्वेशन मेळपाक शकता. पुरुटांडा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सावंत सरकार 2.0 ची 100री मुख्यमंत्र्यान डबल इंजिन सरकाराचे रिपोर्ट कार्ड दिलें. 8 वर्सांत गोंयची उदरगत डबल इंजिन सरकाराची तांक दाखयता. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार विरोधी पक्ष खंय कन्स्ट्रक्टिव्ह. मुख्यमंत्री उलयलो. विधान भवनात खासा कार्यावळींत राना कायद्या खाला 100 लावार्थ्यांक जमनीच्यो सनदी दिल्यो. नेमको विश्वजीत ना. प्रमोद सावंत 2.0 सरकाराचे 100 दीस पुराय जाले. ह्या निमतान सरकारान भौशीक कागाळी सुटायो करपा विशीं नवें पोर्टल लॉन्च केलें. फाटल्या 100 दिसांत सावंत सरकारान केल्ल्या कामगिरीचो रिपोर्ट कार्ड तशेंच मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांच्या रिपोर्टाच्योय पुस्तिका. म्हज्या वांगड्यांनी म्हज्या बरोबर घट्टण ठामपणे म्हजे सगळे वांगडी कॅबिनेटांतले कलीग आसतले किंवा म्हजे MLAs आसतले म्हजी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम रित्या म्हज्या फाटल्यात उबी रावली. म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सुद्धा आमी जायते फावटी आनी कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात केला ते सगळे जाण पळयता. आनी हितूर खरी भर जर कोणी घातली आसत जाल्यार ती डबल इंजिनच्या सरकारान 100 दिसांक कितें केलें काय म्हणून आमकां बरेच जाण प्रश्न विचारतात. आनी 100 जाण विशेश करून म्हणजे जांकां खबर ना किंवा जे केन्ना केन्ना न्हिदलेले सॉंग घेता किंवा दोळे बंद करतात तांकां दाखोवपा खातीरच मुद्दामून आमी 100 डेज ऑफ एक्शन ही बुकलेट आज प्रसिद्ध करता. सगळें करता आसतना आज आमी DG पोर्टल लॉन्च केलो. आमी आमच्या पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयलीच फावटी हाची सुरवात आसा. त्या खातीर आज आमी डेटा एनालिटीक सेल करपाचें अनाउन्स करता. सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान हितूरलो डेटा हो घेवपाचो रायट्सूय तेंच्या कडेन उरतलो आनी तो खूब बऱ्या पद्दतीन आमी वापरपाक शकतले. अशा पद्दतीची वेगवेगळी उदरगतीची काम. सुमार 10,000 लोकांनी सनदीक अर्ज घाल्यात. फुडलें वर्स म्हळ्यार 50% लावार्थ्यांक तांचे सनदी मेळटल्यो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. गेली कितलीशींच वर्सां लोक आपल्याक सनद मेळटली म्हणून वाट पळयत आसा. म्हाका खूब खोस भोगता. फाटल्या म्हज्या टेन्युअरांतल्यान म्हणजे 2003तल्यान केन्ना तरी FRC एक्ट सुरू जालो आनी तेजो प्रोसेस 2005-06तल्यान सुरवात जालो. बट तो सनद दिवपाचो रायट्स म्हणजे तांकां एक्च्युअल सनद दिवपाचें काम हे म्हज्या फाटल्या टेन्युअरान सुरवात जाली आनी 355 लोकांक सनद ही आमी फाटल्या टेन्युअरांत दिल्ली. 10,000 एप्रॉक्सिमेट लोकांनी ही क्लेम केल्या. तितूंतले आमी ठरयल्या की फुडल्या वर्सभराच्या भितर एटलिस्ट 50% ऑफ द क्लेम ह्यो फुडल्या वर्सभराच्या भितर. ताच्या खातीर आमचो नव्यान रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर मोन्सेरात हांणी इनिशिएटिव्ह घेतल्या. त्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटाक देठात कामाक लायल्या. विरोधकांचेय सहकार्य आसचें हें हांव मागता डेफिनेटली. म्हणजे म्हाका एडवोकेट कालूस हांचें खूब बरें दिसलें. फाटले फावटी तांच्यांनी म्हाका मुद्दामून आमचो तारीवयलो ब्रीज जाल्या उपरांत 1-2 बारीकशे म्हणजे पब्लीक काम तांणी सांगलें हांवें केलें. आनी इवन दो फॉर द राजभवनाच्या बाबतीत उलयता आसतना सांगलें इट इज अ नीड ऑफ अवर्स. राजभवन कशा पद्दतीन कितले जाणां त्यांनी स्वताहून ते कार्यक्रम एप्रिसिएट केलो. त्यांनी इन पब्लीक फोरमाचेर तांणी तेजेर न्यूजूय दिली. अशा पद्दतीचें कन्स्ट्रक्टीव अपोजिशन आसचें. आमचें चुकता थंयसर चुकता म्हणून सांगचें तो तुमचो रायट आसतलो. आनी बरें करता त्या जाग्यार तुज्या सारकेल्यान बरें करता म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाकाय खूब बरें दिसतलें. माविन म्हणटा दरेक प्रकल्पाक विरोध सारको न्ही. बरें करता तेजेरूय टिका, वायट करता तेजेर तुम्ही जरूर टिका करा, तुमची मांडावळ करा. कितें विरोध आहा जाल्यार ओल्याचेर सुकें जोडटा, सुक्याचेर
ओले जोडटा अशें जावपाक जायना. म्हणजे सगळ्यांची बंदी, मागीर आमी प्रगती कशें करतले? प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. टर्शरी कॅन्सर केअर सेंटराक 247 कोटीचे तरतुदीक मंत्रिमंडळाची पूर्वलक्षी मंजुरी. अंडर 17 वुमन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल सर्तीच्या आयोजनाचेरय चर्चा. गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2021 आणि आयटी पॉलिसी 2018 सुधारूंक पॉलिसीचे मुजतींत वाड. पीडब्ल्यूडीच्या कांय कामाक अप्रुव्हल. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याचे मिडियाक ब्रिफींग. Ex post facto approval for the construction of the work of the tertiary care center, TCCC, for the Goa Medical College to HSCC Limited for company. It is approximately project of the 247 crores of rupees. It is a hosting of the under 17 World Cup India in the year 2022. यावर्षी आम्ही host करता. Extension of scheme for empowering of the scheduled tribe and scheduled caste. It is communities for using the information and communication tools. ICCT ची tools ची scheme आहा ती आम्ही extension दिता. Amendment to the Goa Startup Policy 2021 and IT Policy 2018 या दोन्ही पॉलिसीनी amendment आणला. It is a Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Bill to place in the Assembly. काय दिलं त्याच्या उपरांत proposal for the further amendment for the Goods and Services Tax Act 2027 in line with the Government of India. Okay. A proposal for the Public Works Departmentaची काही कामां जी आशिल्ली ताका ex post facto approval आणि appointment of the personal staff relaxation of Mr. Sudhin Navlikar. घरगुती एलपीजी सिलिंडराक उजो 50 रुपया वाढलो. गोंयांत सिलिंडराचो रेट 1066. 5 किलांचो एलपीजी सिलिंडर 18 रुपया. 19 किलांचो कमर्शियल सिलिंडर 8 रुपया 50 पैसे वाढला. 6 म्हयन्यांत चवथी मोठी वाड. सिलिंडर 850 वेल्यान 1100 तेकलो. राती मेरेन टर्मिनेशन फाटी घेना जाल्यार फाल्यां सावन उदकाचो थेंब तोंडात घेवची ना म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची सरकाराक शिटकावणी. मुख्यमंत्र्यान सांगल्या तशी ती खात्याचे माफी पत्र बरोवंक तयार ना. बायलां गेले 41 दीस रस्त्यार न्याय मागतात आणि सरकार कसले 100 दीस मनयता काय म्हणून काँग्रेसीचो फुडारी हृदयनाथ शिरोडकाराचो प्रस्न. आमी हांगासर अपोलॉजायज करपाक रेडी ना. कित्याक रेडी ना? कारण आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी थ्रू स्ट्रायक करूं नाशिल्लो, ताका लागून आमी रेडी ना. दुसरें म्हटल्यार आमी आतां जे आमी रिवोकेशन मागता तें अनकंडिशनल रिवोकेशन आसा तें आमकां जाय. विथ बॅक वेजीस आमच्यो ज्यो आसा आतां 3 म्हयन्याच्यो त्यो. सो सपोज आयज रात पर्यंत जर आमचें टर्मिनेशन म्हणजे आमकां जर ऑर्डर आयली ना रिवोकेशन ऑर्डर, जाल्यार इतले दीस आमी उदकाचेर आशिल्लीं आनी फाल्यांच्यान आमी तें उदकूय बंद करतलीं आनी तेजे जे कॉन्सिक्वन्सीस कितें जातले पळय आमच्या हेल्थाचेर कोणाक कितें जालें जाल्यार तेजे रिस्पॉन्सिबल ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात त्यो आसतल्यो आनी गव्हर्मेंट आसतलो. फाल्यां बायलांच्या जिवाचें कितेंय बरें वायट जालें जाल्यार ताका सरकार जबाबदार म्हणून काँग्रेसीचो फुडारी हृदयनाथ शिरोडकाराची शिटकावणी. वो प्रमोद सावंत ह्या बायलांक हांगा 40-45 दीस हांगा बसयला. हाल अपेश्टा त्या बायलांचे जाता. अंगणवाडी बायलो त्यो, टिचर्स त्यो, तेंच्या अंडर भुरगीं खेळटा, तेंच्या अंडर भुरगीं वाडटा. ह्या बायलांचे हाल हे सरकारान जे 100 दिसान केले त्या गोष्टीचे सेलिब्रेशन हे सरकार करता काय कितें? सो एकूण हे 100 दीस ज्या सरकाराचे आसा दिस इज अ कंप्लीट फेलियर गव्हर्मेंट. आनी ताका लागून म्हाजें अशें म्हणणें आसा की खरें सेलिब्रेशन ह्या सरकाराचें जातलें केन्ना जाणा? ज्या टायमार सरकार ह्या सगळ्यांचे ऑर्डर जी आसा टर्मिनेशन ऑर्डर जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आशिल्ले, पॉलिटिकल रिवेंजान घेतलेली काडलेली ऑर्डर जी आसा ती ऑर्डर रिस्पेक्टफुली फाटी घेतलो आणि ह्या सगळ्या 7 बायलांक रिस्पेक्टफुली आपल्या कामार परत घेतलो. जर तांकां कितें जालें जाल्यार हांव शिटकावणी दिता. डायरेक्टर आनी गव्हर्मेंट जे आसा तांकां आमी क्रिमिनली लायबल करतले, क्रिमिनली तेंचेर कारवाई करपाक आमी सुरवात करतले. आमी आतां फाटीं सरचे ना. सरकाराक अशें दिसलां आसतलें की बायलां आसा कितले दीस टिकतलीं, बायलां टिकलीं आनी तूं बायलांच्या पड्ड्या फाटल्यान रावन ज्यो गुळयो मारता किंवा लोकांचेर अटॅक करता पळय ते बंद करचे. म्हाज्या सरकाराक 100 दिसां कडेन चिटकावणी आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वीचो मंत्रिमंडळांतल्यान राजिनामो. प्रधानमंत्री मोदीन नक्वीच्या योगदानाची तोखणाय केल्या.
बुधवारा आपली निमाणी मंत्रिमंडळ बसका अटेंड करून नक्वीन राजीनामा दिलो. सूत्र सांगता ते प्रमाण नक्वीक उपराष्ट्रपती करपाची तयारी. उपराष्ट्रपतीचे वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काल जारी जाल्या. आता उमेदवारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. सरकारान मायनिंग लिजा ताब्यांत घेतल्या उपरांत सेजा वेदांतान कामगारांक काडपा खातीर सरकारा कडेन पत्रव्यवहार केल्ल्यान बोवाळ. कामगार फुडारी पुती गांवकार म्हणटा मायनिंग लिजा सरकाराच्या ताब्यांत आसात. एक्सपोर्ट ड्युटी 50% केल्या. असल्यानी मायनिंग करप शक्य ना म्हणून कंपनीन खंय कामगारांक स्पष्ट सांगलां. आता जी वेदांताची कंपनी आसा ते कंपनीन आज जवळ जवळ 1,500 वर्करांक नोटीस दिल्ली आसा की सरकारा कडेन तेंच्यांनी परमिशन मागलेलें आसा की आमकां रिट्रेन करपाक परमिशन दिवचें, लोकांक काडपाक परमिशन दिवचें. कारण सरकारान जी आमची लिजा आसल्या ती लिजा ऑलरेडी टेक ओवर केल्ली आसा. आमकां नोटीसय भायर काडपाची नोटीसय सरकारान भायर काडपाची नोटीसय दिल्ल्यो आसात आनी ताची तारीख जून 6 तारीख पर्यंत आसली. आनी ताका लागून आज आमचे कडेन मायनी वगैरे काय ना. इतकी वर्सां तुमकां पोचले 4 वर्सां आनी हेज्या फुडें आमचे कडेन जावचें ना. त्याच बरोबर जी आयर्न ओर एक्सपोर्ट ड्युटी आसा ती 50% वाडयल्या कारणान गोंयच्यो ज्यो मायनी आसात जो ओर आसा तो विजिबल म्हणजे वायबल जावचो ना आनी त्यो हेज्या फुडें गोंयच्यो मायनी चलोवपाची परिस्थिती ना अशें तेंच्यांनी क्लियर करून जवळ जवळ 1,500 वर्करांक आज तेंच्यांनी रिटायरमेंट नोटीस म्हणजे परमिशनाक जी नोटीस दिता ती ऑलरेडी आज आमकां सकाळीं तेंच्यांनी दिल्ली दिसता. आयज सरकाराक 100 दीस कंप्लीट जाता म्हणून एका सायडीन सेलेब्रेशन केलें वयता. दुसऱ्या सायडीन आयज असो एक ब्लो कॉमन मॅनाक मेळ्ळो आसा जो आर्थीक कणो गोंयचो म्हणटा आमी, गोंयची मायनींग तेजेर आयज घालो वतलो आसा. आनी असो की तांकां फाल्यां सकाळीं कितें करपाचें कितें ना एक मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जाल्लो आसा तेंच्या मुखार. ही नोटीस मेळ्ळ्या तेन्नाच्यान ते आयज अंडर स्ट्रेस आसा. म्हाका दिसता बाकीच्या सायटीक वेदांताचे ज्यो मायन्स आसात तांकांय तेंच्यांनी नोटीस सर्व केल्या. जो तो तोडून कितें तो आतां म्हाका एक कळना की रिटायरमेंट दिवपाचें आसलें हें जर गव्हर्मेंटाक खबर ना जाल्यार म्हाका दिसता की एक लॅप्स आसा कॉर्पोरेट्स आनी गव्हर्मेंटाच्या हाच्या मदीं. आयज जेन्ना ही नोटीस तांच्या हातान पडली म्हाका जाल्यार अशें दिसता की सरकार खंय तरी कमी पडलें हें एड्रेस करपाक. फाटलीं 4 वर्सां कामगारांक तांच्यो फॅमिली सांबाळ्यो. मायनिंग सुरू करूंक जाता तितले यत्न केले. आमच्या यत्नांक अपेक्षीत येस आयलें ना. सरकारान लीज वाठार खाली करूंक लायला. आमचे कडेन पर्यायूच ना. सगळी मायनिंग ऑपरेशन्स बंद करून रिट्रेसमेंटाक अर्ज करचो पडलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ENC नोंदजुणा ड्रग्सां सयत नायजेरियन ड्रग्स पेडलराक धरलो. ताचे कडच्यान सुमार 32,33,000 हेरोईन आनी MDMA ड्रग्स जप्त केला. ह्या नायजेरियन पेडलरान पुलिसांक नाव दिलां ओगवेले ओगवके संडे. That today, early morning hours, a police team led by PSI Priyanka and staff apprehended an accused person. His name is Ugwoke. He is resident of Nigeria. He is originally from Nigeria. He was in possession of heroin, 213 grams of heroin and 109 grams of MDMA. The total value of these drugs is around 33 lakhs. He has been arrested and he is being taken for remand. Further investigation is carrying on to ascertain the source from where he has procured these drugs and whether he is involved in any other drug dealings in Goa. एक्टिविस्ट आयरिशान आपली जमनीची केस SIT कडेन व्हरपाची गरज नाशिल्ली. ती जमीन बळकावपाची न्ही टायटलाची केस. टायटल इश्यू वेल्यान केस आदींच कोर्टा मुखार आसा. मांद्रेचो आमदार जिताची जाप. कोर्ट कितें तें थारायतलें म्हणून जीत कॉन्फिडंट. चवकशी जाल्यारय खंय पुराय सहकार्य. कोण तरी स्वार्थ साधूंक खंय हें करता. जो ह्यो मॅटर आहा तो सध्या सिव्हिल कोर्टान पेडणे सिव्हिल कोर्टान चालू आहा आनी गेली 4 वर्सां ह्यो मॅटर चलता टायटल इश्यू खातीर. आतां तेच्या उपरांत इलेक्शना टायमाचेर हांव नको कित्याक पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट जाता इलेक्शन टायम आसता तो तुमी जाण आसतले तेन्ना FIR रजिस्टर जाता. मागीर ती कंप्लेंट हे केस आहा ती इकॉनॉमीक सेलाक शिफ्ट जाता आनी म्हाका एंटिसिपेटरी बेल हांव घेता
त्याच्या प्रमाण ती हायकोर्टान चॅलेंज करता. सो 2 मॅटर एकाच सब्जेक्टाचेर चालू आहात सध्या. आनी आतां ही कंप्लेंट कित्या खातीर केल्या, कितें रिजन आहा, कोणाक कसलो सोरता हांव नकळो. पूण म्हाका दिसता, म्हाका तरी स्ट्रॉंग फिलींग आहा कोर्ट रायट डिसिजन घेतलो आनी लॉचेर म्हाका फूल फेथ आहा. ती टोटल आसली ती 1,43,000. तेतूंतल्यान पयलींच्या ओनरान ऑलरेडी टेनंटांक विकलेली आहा, म्हणजे नांवार केल्ली आहा. आनी तो पोर्शन आसलो तो थोडोच आसलो आनी टायटल रिपोर्ट जेन्ना हांवें लॉयरा कडेन घेतला तेन्नाच तो डेव्हलपमेंट घेवन सील जालें. हांव आजून म्हणटा, जर कोणाक खरोच रायट आहा तेणी प्रूव्ह करपाचो. जो कोर्टान आजून चालू आहा, कोर्टान रायट डिसिजन दिवन येता आनी सांगून बाबा हय रायट आहा म्हणून हांव एक्सेप्ट करता. आतां कोण आसा तो खबर ना, पयलीं कोण आसले, पूण आतां तरी दिसना कोण आहा हे पर्सनल इंट्रस्ट आसतलो कोणाक. वास्को ते वालांकिणी खासा ट्रेन परत सुरू करची म्हणून आमदार दाजे मागतात. दाजेन रेल्वे स्टेशन मास्टराक निवेदन दिलां. वालांकिणीचे फेस्त 8 सप्टेंबराक. ताचे पयलीं ट्रेन सुरू करची म्हणून मागणी. नगरसेवक आनी नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सूय दाजी बरोबर आशिल्ले. 20 वर्सां जाली ही ट्रेन चलताली. कोविडांत फाटलीं 2 वर्सां जाली बंद. जायते लोक वचपाक सोदता पूण तांकां मेळना वचपाक. सगळी टिकेटी बूक आसता. देखून माडयेक वचपाक 27 ऑगस्टाक ट्रेन घालची म्हूण ताणें मागणी केली. आनी हांव जाणा आनी फेस्ताय दिसांनी आनी 2 ट्रेनी घालपाक. हे सगळी बरे भाशेन जावपाक आमची मागणी रेल्वे ऑथॉरिटीजां कडेन. आनी हांव जाणा हें खरेंच जातलें. प्रॉब्लम जाता कितें, ड्युरींग आमची वेलंकनी नोविना जाता तेन्ना एकूच ट्रेन मेळटा वचपाक आनी तिवूय जाल्यार लोकांक सारकी पावना. सो ताका लागून आयज दाजी सर आनी आमी सगळीं मेळून स्टेशन मॅनेजराक एक मेमोरंडम दिला सो दॅट दे हॅव 3 ट्रेन्स ड्युरींग दॅट पिरियड. नोविनाचे टायमार 3 ट्रेन्स घालपाक सांगला. एक 27, 1 इज ऑन 2nd and 1 is on 6th. So people can avail of the facilities and go reach in time to Velankani for the novenas as well as for the feast. ही ट्रेन आमी मेमोरंडम आनी आमचो MLA दाजी सालकारान इनिशिएटीव घेला की लोकांक ही सुविधा दिवची की तांकां बरे भाशेन फेस्ताक आनी माडेक आनी नोयना वचपाक बरे भाशेन जावची. गेली 20 वर्सां ही ट्रेन चालू आसा, म्हणजे गोंयकारांक सुविधा जावची म्हणून बेगीन पावपाक ही ट्रेन चालू आशिल्ली. कोविडाच्या काळान ती मदीं बंद जाली आनी आतां परते खातीर आतां परते फेस्त येता. सो गोंयकारांक असुविधा जावची न्ही आनी तांकां बरी सुविधा मेळून तांकां एडिशनल ट्रेन्स मेळच्यो हाच्या खातीर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी रेल्वे ऑथॉरिटीजान सांगलां की तें जातलें म्हणून. आनी एक सांगलां की ह्या जे पिलग्रिमेज वतात आतां सगळे पिलग्रिम्स वतात तांचे खातीर खंय तरी पिलोज आनी ब्लँकेट हाची सुविधा करची म्हणून, जी फाटी बंद जाल्ली. कित्याक एसीन एक एकदां लोकांक कुडकुडो खाता आनी आमी पळयतात की खूब त्रास जाता तांकां, म्हणजे कुडकुड्यान कोणाकूच रावपाक जायना. सो तांकां एक एडिशनल पिलो आनी ब्लँकेट दिवची म्हणून मागणी केल्या. आनी म्हाका खात्री आसा की रेल्वे ऑथॉरिटीज आमच्यो दोनूय मागण्यो हें करतले आनी गोंयकारांक थंय वचपाक सुविधा बरी जातली. ज्ञानपीठ साहित्यीक दामोदर मावज्याचो काणकोण कोंकणी केंद्रान भोवमान केलो. संभाजी महाराजान पुर्तुगेजांक नाका शेवट केल्ले, पूण मुघल आक्रमणाची खबर मेळिल्ल्यान तांकां परत वचचें पडलें. उपरांत मिशनरीच्या सांगण्यान पुर्तुगेजांनी 100 वर्सां वयर कोंकणीचेर बंदी घाली. कोंकणीचेर हो मोठो अन्याय. अभिव्यक्ती सोपी जाता कोंकणीन. भाई मावजो उलयलो. म्हाका अभिव्यक्त जावपाक म्हाका म्हजी भाशेक इतली बरी भास दुसरी दिसना. म्हणून म्हाका इंग्लीश बरोवपाक कळटा, म्हाका मराठी बरोवपाक कळटा आनी हांव बरयताय. पूण म्हगेलें कथा साहित्य जें आसा, जें सृजनशील साहित्य आसा तें फकत कोंकणींतल्यान बरयता. ताजें एक कारण हांव चडांत चड बरें अभिव्यक्त जावपाक शकता तें म्हजे भाशेंतल्यान. हांव जाण इतिहासान कोंकणीचेर भयंकर अन्याय केल्या, तुमकां खबर आसची ना. तुमी म्हणटात की मुद्दाम आपलें संशोधन करात, वाचात, तुमकां कळटलें कशे तरेन पुर्तुगेजांनी आयले उपरांत कोंकणी नपश्चात करपाचे प्रयत्न केले. कशे तरेन कोंकणीचेर बंदी हाडली, तितली बंदी एकमेका कडेन कोंकणीन उलोवपाक जायना म्हणून 4 वण्टी भितर आपले मनशा कडेन झुजताले लोक, मोठ्यान उलयला भायर आयकूं येतली. अशे तरेची बंदी पुर्तुगेजांनी हाडिल्ली आनी ही बंदी फक्त कांय 1-2 वर्सां खातीर, 5 वर्सां खातीर, 10 वर्सां खातीर न्ही. मिस्टारो, ही बंदी सुमार 150-200 वर्सां 1684 वर्सां जेन्ना 1683 वर्सां जेन्ना संभाजी महाराज मराठ्यांक सैन्य घेवन गोंय मुक्त करपा खातीर आयलो,
ताणें सबंद गोंयाक वेराडो घालो आनी अशे वेळार फाल्यां आमी सरेंडर जावचें पडटा अशी परिस्थिती पुर्तुगेजाचेर आयिल्ली आनी थंयच्यान मोगलांचे सैन्य आयिल्लें म्हणून नाका लायलो म्हणून संभाजी नाईलाजान उपाय नासून ताणें वेराडो काडलो आनी तो परतो गेलो. पुर्तुगेजाक सुरू जाली आनी आमचे मिशनरी ताका सांगलें पळयलें गोंयकारांक पुर्तुगेज नाका जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव हे एकदां येतात आपली मदीं कोंकणींतल्यान उलयतात ते आमकां कळना ते पुर्तुगेजचे भायले आसताले मिशनरी आमकां कळना ते एकमेकां मदीं उलयतात आनी म्हणून ताणें संभाजीक आपोवन हाडलो. संभाजी आमी मेरेन येवपाक पावलो कारण हे सगळे लोक तितूर जाल्यात आमचे विरुद्ध. तेन्ना बेगिनात बेगीन एकमेका कडेन सारकें उलोवचें ना त्या खातीर तांची जीप बंद करप पयली म्हणजे कोंकणीचेर बंदी हाडात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.